जेजूक राज मागतना ह्या आमच्या भावाच्या मरणाक लागून दुखी जाल्ले आसात. त्या कुटुंबा पासत पोटणी दोगां पुतां आनी गोरच्या पासत तो जेजूता बुजवण जावंक तांचेय पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आखी पवित्र सभा शिसांचे पवित्र आत्मो देंवलोलो ते घडयेचो उरास करून पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दबाजीक परब समजता. तशेंच पवित्र आत्मो शिसांचे येवन पवित्र सभेची सुरवात व पवित्र सभा जल्माक येता. तेही घडयेचो आयज आमी उगडास करून पवित्र सभेचो जल्म दीस सोरता. शिसांक मेलोल्या पवित्र आत्मो पवित्र स्नाना आनी तिरवाणे संस्कारा दिसा आमकांय फावो जाला आनी तो आमचे भितर जियेता. पवित्र आत्म्याचे आसणे आमचे भितर आमी अणभवूंक ताचे बळान पवित्र सभेचे मिसांव आमी फुडें व्हरूंक आनी सोम्या जेजूक काळजीदारपणान गोवाय दिवंक आयची दोबाजी परब आमकां आपयता. तर तशेंच आमी करूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्या जिवितांत जायते आमी बरें केलां. देवाक दिन वसूया. चालत्या बेश्ट्या आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें बळ घेवन जेजूक आमी गोवाय दिल्या. ह्या सगल्या खातीर दिन वासतना बरोबर ही आमची भेट देवाक मानता तशेंच आमचे खातीर पोलीस वतीर देवा मुखार सगळी खालती काय येना पातकी म्हूण अडकून बोगसणे मागुया. सुम्या जेजू पवित्र आत्म्यान दाखयल्ली स्वताची आनी प्रमाणीकपणाची वाट चलचे सुवातेर आमी खोटींगपणांची आनी खोटेपणांची वाट चल्ल्या. आमकां बोगोस सुम्या काकुतकोर सोम्या काकलुतकोर क्रिस्ता जेजू पवित्र आत्मो आमचे भितर ठिकाण करता. हें वळखूंक जायते पावटी आमी चुकल्या आनी आमचे कुडीक फावो तो मान दिवंकूय थोडे पावटी आमी विसरल्या. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकुतकोर सुम्या जेजू पवित्र आत्म्याचे देण्या वरवीं पवित्र सभेचे मिसांव फुडें व्हरूंक तशेंच तुका काळजीदारपणान गोवाय दिवंक आमी फाटीं उरल्या. आमकां बोगोस सुम्या काकुतकोर सोर पुरदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. पवित्र आत्म्याचें येणें म्हणल्यार सुरवातेक तुमी आयकला पवित्र सोबेचो तुमचो आनी म्हजो एक एकल्याचो जल्मा दीस बर्थडे ऑफ द चर्च. कुशालकायेची गजाली कुशालकायेन देवाची कितांतल्यान तुस्त तोखणाय करुया. महिमा देवाक सुर्गी ओ सुर्गी आरिशाती ताच्या इष्टाक संसारी स्पोरा देवा सुर्गीच्या राया सरपोद वेदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाहसता तुझ्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाकांता. महिमा देवाक ओ स्वर्गी आरिशाती
ताच्या इष्टात पापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शिडी तो संसाराचे पाप काटाय आमची कापलो देखो तू बापाच्या उसव्यात बसला आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवात ओ स्वर्गी आरिशाती ताच्या इष्टात आत्म्या संगाती बापाचे मन जेसू ख्रिस्ता एकलाच तो पवित्र एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर देहात ओ स्वर्गी आरिशाती ताच्या इष्टात सोसारी प्रार्थूया देवा आमच्या सोरपदवीदार बाबा आयच्या दिसा दोबाची समारंभा वरवीं सोर देशां आनी लोकांमध्ये विस्तारलेले तुझे पोरजेक तूं पवित्र करताय शेकन शेक प्रथमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबानपणान ओत आनी जे काम सुवर्तमानाचे परगोटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडून हाडले तेच दोयाळपणी आमचे काळार पवित्र आत्म्यान बोललोल्या भावार्थ्यां उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता ह्या आत्म्याचे बळान बरोवन आसीस आमच्या बाबान बापूय कसो घरकार कसो जे भुरग्यांताय आनी पुतळींताय शेजाऱ्यां सोवे कोणाय सोवे आपल्या चालत्या जिवितांतल्यान पवित्र आत्म्यान भरोवन जाय तें बरें केलें देवाक दिनवासुया आनी ह्या बोलेपणांचो मुकूट तो जेजू सासनीक जिविताचो इनाम ताका जावंक मागुया आमचे सोमिया तुझे पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो करो तुझे सवे पत्रात्म्याचे एकपडात जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक पयलीं वाचप दोन दुताच्या इतिहासा वेळी वाचप 50व्या दिसाची परबे सोमती ती सगळी एके सुवातेर जमलोली आसतना अवचित जोजोनीक वारो सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती आसली त्या आख्या गोर बोलले आनी उज्याच्यो कोश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याची बसल्यो ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोलली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भास उलोवंक लागली मोळबा काला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तिवन मनशां जेरुसलेमाक वस्तेक आसलीं हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोन एकल्याची भास ती उलयता ती आयकून सगळोच घुस्पलो तोक्ताकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो ही उलयता ती सगळीं गालिलेकारांक न्हय आमचे मदल्या जोन एकल्याची देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता ते कशें तर प्राती मेदी आनी इलामीत मेसोपोटामियांतलो जुदियांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक पोंतुसांत आनी आजेन फिरजेन आनी पानिफिलेन इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबीच्या प्रांतांत रावपी रोमा तावन आयिल्ले बेटनार
जुदेव तशेंच नवशी क्रेतकारां आनी आरबी आनी सोमेस देवाची श्रेष्ठ कर्तृत्वां ती आमच्या काशा बासांनी परगटात म्हूण आयकता. देवाचें उतर हें. दुसरें वाचप. बागयोंत पावलून गालेस्करांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बळा विणे जेजू सोमी अशें कोण्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगल्या सोवें सगळें करतात तो देव एकूच. सगल्याच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक भाशेन आत्मो दिल्लो दिश्टी पडटा. कोरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घोडटा, तसो क्रिस्त. कोरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक गुलाम आनी स्वाधीन सगळीं एक आत्म्यान सोवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्यांव आनी आमकां समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोय असो. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो ते सांजे मुणगे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले तुमची दारां जुदैवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो. ताणें ताका म्हणलें, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोमयाक पळोवन शीस कुशाल जाले. नव्यान जेजून ताका म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. अशें उलोवन ताणें तांचेर विस्वास सोडलो आनी ताका म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जाची पातकां तुमी बक्षिशात ती ताका बक्षतली
आनी जांची पातकां तुमी बोगशिना जाशात ती तांकां बोगसोवची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही इश्टांनो, पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब जे येण्या दिसा पवित्र सभा इगोर जमात जल्माक आयली, त्या दीस मेरेन त्या दिसाचो उगडास करून आमी आयज परब मनयता. आनी बेश्टीनय दोबाज्यान आनी गणगणान. कित्याक जायत? पवित्र आत्म्याच्या येण्या उद्देशी आज द बर्थडे ऑफ द चर्च, पवित्र सभेचो जल्माचो दीस आमी मनयता. म्हणटच आमी कुशाल जावंक पयलें मुख्य कारण. आनी तेच बरोबर जेजूच्या जिवनपणाचो दीस ते आज पर्यंत पास्काचो काळ अशें म्हणून आख्खे हे पास्काचो म्हयनो ओदिकूच आमी सारलो. तो पास्काचो आयतार ताची आज सोंपाडणी. शुभ वर्तमानांत आमी आयकला दारां जुदेवांची भिरांतीन पास्कांचो आयतार मेरेन आज पासून बंद आशिल्ली. जुदेवांचे भिरांतीन आपल्या सोम्याक गुरूक मारलो जाल्यार आतां ते आमचे फाटीक लागतले. असले भिरांतीन बरोवन दारां बंद करून भितर आपले दीस सारताले. आनी ज्या दिसा तो दीस पावलो, जेजून बसयल्लो पवित्र आत्मो, तो दीस आयज मनयता. बंद आसुनूय अकस्मात जेजू थंयसर उबो जालो. ते तुमी शुभ वर्तमानांत आयकला. आनी पयलें उतर जेजूचे तांकां, शांती तुमकां. उपरांत आनीक एक फावट तो शांती तुमकां म्हणटा. आनी मागीर आयकला अशें उलोवन ताचेर विश्वास सोडलो. श्वास हो सोडलो. पवित्र आत्मो घेयात. इश्टांनो, जेजून तर विश्वास सोडलो हे नव्या तेस्तामेंतांत, नव्या करारांत आमी आयजूच आतांच आयकला. पूण आदल्या करारांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी वचोन जाल्यार थंयसरूय देवान विश्वास सोडलो. नव्या करारांत जेजून विश्वास सोडलो. आदल्या करारांत देवान विश्वास सोडलो. कोणा पासत आनी केन्ना? 2:7. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनी वेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिविताचो विश्वास सोडलो. हांगा विश्वास सोडलो. आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी
आपलो मोग ओतलो. आता पळयात, ओतमो मेळटाच बिरांतीन भितर रावलेले ओतमो मेळटाच काळजीदार जाले. हे तुम्ही पळयला. अशे काळजीदार ते जाले सगल्याक भोंवून जेजूच्या जिवंतपणाची खबर, ही बरी खबर सगल्यांक परगटूंक पावले. पळयात, भिरांत पवित्र आत्म्याच्या येण्यान सोंपाडली आनी ताच्या जिवितांत काळजीदारपणान जागो घेतलो. आनी ह्या काळजीदारपणान ताणी नवलां विस्मितां जेजूच्या नांवान उत्सुर्यां लेगून केली. इश्टांनो, आनी उतर घालता आसतना पयलें उतर घालता, जाका पातकां तुमी बोगशितात ती ताका बोगसतली. म्हणटच हांगासर तुमकां आनी जेजू म्हाका कसलो संदेश दिता. शांतीची मनशी जावचे खातीर बी माय फॉलोवर्स, म्हजे पाटलादार जायात. कसले? द इन्स्ट्रुमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन. संधान हाडटात तुमचे मदें. जेन्ना तुमचे मदें मनीस कशे अस्कोतायेक सांपडून उंच सकल जाता तेन्ना कितें वायटाचें घडलां, अपमानाचें घडलां तें सोडून दियात. रिकन्सायल, संधान करात तुटलेली इश्टागतीची, तुटलेली सोयरीगतीची परतून बांदून हाडात. मोगा खबर करता आसतना एका SSCच्या चेडवाक प्रश्न केलो, बायगोयाक सांग, तुज्या जिवितांत तुज्या शेजाऱ्याक लागशिल्ल्या केन्ना तरी तुवें बरें केलां? पळय म्हणूंक लागले. कितें केलां? शेजाऱ्याक म्हज्या एकटीच जेवण भुरगीं घेवन येतात, पयस रावतात, पूण आपूण म्हणटा दिसपट्टी दिसा 2 पावट. तेन्ना तिच्यान उठोन भायर वचोंक जायना, कितें उबारूंक जायना. आपूण म्हणटा तिचें बिंदूल घेता, नळाशी वेता, उदकान भरता आनी तेच्या घरांत दवरता. हें कशें घडलें? चालत्या जिवितांत ह्या चेडवान SSCच्या मोगाळ दोयाळपणाची कोन्नी केली. कशें आयलें? ज्या पवित्र आत्मो जेजून बसयलेलो तिचे भाशेन ह्या चेडवान आपल्या चालत्या जिवितांतल्यान पवित्र आत्म्याच्या बळान मनाची उजवाड येवन दिसले ह्या वस्तुरेक कोण नाशिल्ले, आपण आदाराची जावपाक जाय. अशें करून हें चेडू जेजूचें गोवाय जाता. ताच्या भावाक विचारलें, तूं कितें करताय? आदर केन्नाय क्लासींत क्लासमेट तो गरीब मातशे, पण आमी सुप्राय पयशेकारां, केन्नाय तो रबर जावं पेन्सिल हाडूंक विसरता. पण म्हजे लागीं सदांच म्हजे बॅगान 2-3 आसतात. आनी जेन्ना पेन्सिल ना जावन तो रडोंक पावता भुरगो ल्हान 2री क्लासीक, हांव म्हणटा ताका, भियेनाका, म्हजे लागीं 3 आहात, ही दवर तुका, क्लास काबार जाता पोतून दी. भुरग्या कडेन विचारलें, ल्हान आसतना चालत्या तुज्या जिवितांत भुरगो तूं,
हें शिकोवपाक तुका कोणें शिकयलें? खंयच्या तुज्या मनांत आयलें? पळयत म्हज्या बाबा, मनांत आयलें खंयचें? जो जेजून भासायल्लो वतमो सगळें तुमच्या गिन्यानाचेर उजवाडाचें हाडटलो. हो उजवाड ह्या भुरग्याच्या मनांत अतिम्यान घातलो आनी भाशेन हो भुरगो गरजे वेळार आपल्या क्लासमेटीक तो आदाराचो जावन जेजूचो गोवाय जालो. तर म्हज्या भावा भयणो, आज आमच्या भावाच्या अतिम्याक सोंपलो कालच्या दिसाक मातीक लायता आसतना देवाक आर्गां दिवया. चालत्या बेश्ट्या आपल्या जिवितांत ह्याच पवित्र आत्म्यान भरोन आपले बापायचे कायदे सगळे जबाबदारीन पाळले. जे करचे आसले आपले पोटणी ताय मोगान ताणें केले. जे करचे आसले आपल्या दोगां पुतां थाय त्याच मोगान उदारपणान ताणें केले. तर आज हो सगळो व्हडलो पूण चालतो जबाबदारेन काम वावर फुडें व्हेलोलो आल्ताराचेर घालुया ताचे बराबर. आनी ह्याच बऱ्या बावराचो मुकुट जेजू तुज्या आत्म्यान भरोन जे बरें करून तुजी गोवाय दिल्या हे गोवायचेचो मुकुट आयजूच ताका फावो कर. हेच मागून भेट फुडें व्हरया. उबी रावया. सत मानता देवाक, सर्वपदवीदार बापाक, स्वर्गा प्रतिमेच्या रसनराक, आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोल osprata कोसुसले तो मेलो ताका कितलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मरणांतलो शिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सर्वपुरदार देवाच्या ओसब्याक बसलो. थंयतान शिव्या मेल्याची मोसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचें बॉक्सण. आनी आतां आमचे कांय गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान पवित्र आत्म्याच्या बोलान सोम्या जेजूचे निरातीक गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. हे मागणे कोता जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोरता तुका. आमच्या ख्रिस्ती सरकारी फुडाऱ्यांनी सोम्या जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलून पवित्र आत्म्याच्या बोलान दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक स्वताचे आनी प्रामाणिकपणाचे दिवे जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोरता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोरता तुका. पवित्र स्नान घेतलेल्या दर एका पवित्र सभेच्या वांगड्यान पवित्र आत्म्याच्या बोलान पवित्र सभेचे मिसांव पुर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोरता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोरता तुका. आमचे सवे आसलेलो वेगळोचार भेदभाव राग क्रोध पयस करून
पवित्र आत्म्याच्या बोलान एकामेका सवे मोगान एकवटान आणि हुसक्यान जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नावार बापा हे माडे करता तुका. जेसूच्या नावार बापा हे माडे करता तुका. सर्गीच्या बापा हे भयणीची थोडी आमची गोरसो तुज्या मुखारान दवरल्यात ते तो आयकून घे आनी शार्ती पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. C25 page number 49. C25. तुझ्या उदारपणाने मोशा भाविणो, तुमचे मोजे बोलितान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. आमीन. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुताची बासवणी पोरमणी ताणीच शिकयल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापेस जाव आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस ओदी कळकून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नावी. सर्वीसपोर तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. सर्वीसपोराक आमचे दबाक दिन वसूया. सर्वीसपोरा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्व कडेन सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, जाका तुज्या पुता कोडे एकवटोन तुज्या आपणायलोली भुरगीं जावच्याक तुवें दोयाळपणान आपयली, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गूट सोपोनायक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगल्या पोरसांक एका कोऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावार्थ उच्चारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे पोरी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्कांच्या संतोशाचे नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सदलबार इरोतरींग आयतात तुजे मुखार.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसुकपाच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणय, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणय, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगट होया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंड आनी सडवणाची काल्स तुका समोर भिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पवक्यावें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रथमेचेर विस्तलोडी तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलिप नरी आमच्या गोवडी बापा आनी सग याज्ञिक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चक्रा आसिजाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो कालच्या दिसांत व्यापून बेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवंत जा. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वास दवरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गोतीत मेळिल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पर सोडीत मुक्कामोळ फुड्यो हो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचा पोती भाग्य जुसे, भाग्यान दोन पुतां भाग्यचो वास आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाचो पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाय. आमच्या जणेकल्याच्या चालत्या जिवितांतल्यान सदांकाल पवित्र आत्म्यान भरोन त्या जेजूक गोवाय दिवंक आमकां ह्या वेळार सोमेस्तांक आदार मागून सुम्यांत शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुझे रास आमकां यो. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता.
तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पड दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी परमेश्वरान वतरायता तर आमकां तुजे उद्दारका कृतीन पातकांतली सिटय आनी आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें शेदोरताक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बोवाळाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे श्री देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या श्रवणाका पयलीं आमी सुभागी. तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटा. क्रिस्ताची कृपा आमकां सासणाचे जिविताक सवय. Cristusaच्या उतरान P46 page 74. P46. प्रार्थया. देवा आम्हा सोमेस्तांच्या बापा वेगवेगळी आमची देणी पूण एकूच आत्मो ती वांटा. वेगवेगळी आमची मुणयारपणां पूण एकाच ईश्वराचे
चाकरेची सगळ्यांच्या फायद्याक पासत जण एकल्याक एके एके भाशेन पवित्र आत्मो दिलोलो दिसती पडटा. आता या एका जेवणांत त्याच पवित्र आत्म्यान बरोवन आमची जण एकल्याची वेगळी आत्मीक गिरेस्तकाय मानून घेवन सोडवणेचे इनाम एकूच काम सोंपोवंक आनी जेजू शिवर म्हूण सोबे माजार साक्षी गोवाय दिवंक दिनवाशी आनी आनंद भरीत काळजान आमी घरा वेताव. आयच्या समारंभाचो हो फळ आमच्या जिवितान तूं दोयेन सांबाळ. तुझ्या पुता जेजूचे नावी वाच बसा. देवाचे उतर म्हणटा, आमी जिवी आसाव ती सुमया खातीर जियेताव आनी मरून वेताव जाल्यार सुमया खातीर मोत्ताव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सुमयाची. मोगाला बापा, आसीस आमच्या देडीच्या जिविता खातीर तुका दिन वाजताव. संवसारांत आसतना तो एक बरें आनी देव भिरांतीचे जिवीत जियेलो. ताका स्वर्गीचे सूख फावो कोर म्हूण मागताव. हांव सोंदी घेता दिनवासूक आमच्या पाद्री भावाक, गायन मांडोल, शेजारांक, इश्टांक, फामिलीक, हांगा दर एकल्या हाजीर आसलोल्यांक. तुमी ह्या मिसाचे बलिदानान वांटो घेवन आसीस आमच्या देडी पासत मागलें देखून तुमकां काळजां तान दिनवास. आसीस सोंपलोल्या तुकिस्त फामिलीक पादविकाराच्या नांवान, दोगांय पादकुरांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान ताच्या कुटुंबाक एक एक वांगड्याक पुतणींक आनी भुरग्यांक आमची पुजवण आमी पाठयता. उबे रावया. मेल्ली कुडीक मातीक लावचो कायदो भावार्थ्याची चाली प्रमाणे पाळटना दुनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ही आमच्या बाबाची मातीक लायता ती विराची कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या सौम्यांत मेळोवं. अशा मरणाच्या साळांतलो आनी पातकाच्या फासांत तो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवड्याच्या कानार सासरीक रायाच्या परिवारांत निरोतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात फावो जावं. Sasnaco viso सर्वेस्परात कल्लाबोय. बो दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुझ्या आधीन करताव. जेजुताय मेल्ल्या सगळ्या मोगराबर निमाण दिसता जेजू संगता पुनर्जीवन तो सातलो म्हूण तीर बरोबाशान पाती येताव. सर्वेस्परा, आमचे प्रार्थन तुका कृतीन मानून घे. तुझ्या चाकराक स्वर्गेची दारां उगड.
आणि आम्ही या संवसारांत अजून आसा ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या संगाता आनी आमचे भावा बरोबर सगळे आमी सदां कालच्यो क्रिस्तांच्या समेया वरवीं देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं. आदी भिकारी जावन जियेल्ल्या लाजारास संगाता निरंतर विसो तुका लाभो. आमच्या भावाक आसिजाक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलो देवन मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेलड्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी कोत्तलो. देखून आमच्या बाबाक सोमयाचे आधीन करूया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगोव आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करूं. आमच्या बाबा पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणे मुळे हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताय जियेता तो सासनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सोमया, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलाय, आमच्या भावाक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसयलोय, आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे. आमच्या भावाक बावतिजमा वरवीं नितोळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या सोम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणात पोसलोय, ताका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणाक बसोय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्याव. भावार्थाचे बुजवणीन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां धीर दी.
तुझ्या लागीं प्रार्थना आयकता. मारिया आमची चावय करून दिल्ली जेजून ताचो उगडास कोत्ता आणि जेजूक पूत देखून वेंग येयलो तीच वेंग हीच जेजूक भेटूंक ही वेंग ताका फावो जावच्याक मारयेच्या उतरांनी बोडव्याच्या उतरांनी आमी मारयेची तुस्त करुया. नमान मरिये कृपेन बोलडे Ostramote tusudo. Bhagwanti Mara Devachmay. Apya Kati Vinatkor. सर्वेस्परा आम्ही तुझे लागी प्रार्थना तुझे मेल्या चाकराची काकलूत कर आपल्या कोन्याची शिक्षा दिवंक ताका मन असले कित्याक तुझी कशी पाळूक ताका मन असले कोऱ्या बावळता नागा ताका बावळत्यात एकठायलो तेच पोरी तुझे काकलुतीन स्वर्गी देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाबोय मोशे बाय तायवे तोलो एकदी सुका बागी वता आकवार मारीच्या सनाता स्वर्गारात चलोय तलो स्वर्गार स्वर्गार मोशे माय तायवे तलो स्वर्गार स्वर्गार मोशे माय तायवे तलो. Yeah.
final farewell to my loving Papa, my godpa. You are truly missed, and a place has become vacant in our hearts. Papa, though I, my sister, and my parents are miles away, we always prayed for your good health. But what God wants, we cannot get. My loving Papa, with your sudden death, we are hurt, but I know that the angel will always welcome you in our Lord's kingdom. We tried to, but we couldn't come personally to bid you farewell. But I, my sister, and my parents could be a part of your final journey through the live telecast arranged by my parents. I thank my parents for arranging this live telecast, though which we couldn't be a part of your final journey. Papa, my godpa, you'll always be missed, today, tomorrow, and each passing day. I and my sister, alongside with my parents, Richard and Siska, bid you farewell. Adios, Papa. I miss you, Papa.